भाग्यवंत हप्त्याचो सोमार एप्रिलाची 14 तारीख 2025. पयलें वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 42 ओळ 1 तावन 7 पर्यंत. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. तो म्हजो विंचून काडलेलो. ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंसल्लो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालोवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो थकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवण्याचे वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचला आनी ते विस्तारला. जाणें पृथ्वी आनी तांतू उब जाता ते सगळे आकारला. जाणें पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पसत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंतकारांत बसुल्ल्यांक काळके खणींतली भायर काडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 27 1 2 3 13 तावन 14. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हजा जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मांसां खावंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड राविल्ल्यांचेर म्हजे दुस्मान आडाळतात आनी पांय सुकोवन पडटात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळी फौज म्हजे विरोध उबी रावो. म्हजें काळीज दडदडचें ना. वय एक झुज म्हजेर उठूं. म्हजो विश्वास हांव खणचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें व्हड भरवसून आसा. वय सर्वेस्पराची वाट पळय. धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नमान तुका आमच्या राया. तू एकलोच आम्हा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 ओळ 1 तावन 11 पर्यंत. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतालो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आशिल्ली. लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसयल्ल्या पैकी एकलो. धवळ मोरयेन अर्दे लिटर भर अदीक मोलाचें आपूट जटमामसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी ते पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसामदलो एकलो इस्कारियोत जुदास
उपरांत ताका विक्रीत करचेर आसलो तो म्हणालो, हे परमळीक तेल 300 देनारां विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळांचेर हुस्को आसलो म्हणून न्ही. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्ले सोर्न काडची ताका सवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या नेकेपाच्या दिसाक म्हणून तें ती दोगोन घेवन दी. दुर्बळीं तुमचे सवें सदांच आसतलीं, पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हणून जायते जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात न्ही, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले. प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवेशी मारचो म्हूण निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवां मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सत मानताले. देवाचें उतर हें. माखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हे परमळीक तेल 300 दिनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. दुडू जाय, दुडवाची गरज आसा, पूण दुडवाचे अमाली आमी जावंक नजो. दुडवाचो अतिरेक मोग सर्व वायटाचो मूळ. असलो दुडवाचो मोग जुदासांतय आमकां पळोवंक मेळटा. जुदासान जेजू घात केल्लो, खंयच्याय हेर कारणाक लागून न्ही, केवळ दुडवाच्या आंगालापान. आयचे सुवार्तेंत होस्सो जुदास सुगंध तेलान मरियेन जेजूचे पांय धुल्ल्याक तिची टिका करता. दुर्बळांचो विशेष मोग आसले बरी त्या दुडवान दुर्बळांक कुमो करयेतें म्हणलो पोकळ हुस्को दाखयता. जुदासाची खंत दुर्बळांची न्ही, फकत दुडवाची. दुडवाची आशा आसल्यांक कितलो दुडो आसल्यारय पावना. दुडवा खातीर ती जुदासा बरी कितेंय करूंक तयार. पूण असली दुराशा तांचे निराशेक कारण जाता. दुडू सर्वस्व न्ही, सांगणी आसा. दुडवान घर घेवयेत, घराणें न्ही, भूख हाडयेत, जाणवाय न्ही, खुशालाय जोडयेत, दादोसकाय न्ही. तर दुडवाचे गुलाम जावन जुदासा बरी बरो संबंध आनी आपले सर्वस्व होगडावचें साहस करचें नाका.